हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. जसे की तुम्ही माझ्या कालच्या व्हिडिओन पळयलेस की काल आम्ही घरा आयली, तर हांगा येऊन अनपॅकिंग आणि हे ते काम सगळे तुम्ही कालच्या व्हिडिओन पळयलास. थोडेशे इन डिटेल तुमकां हांवें जी आमची ट्रीप आशिल्ली पळय त्याच्याबद्दल बी सांगलें. त्याच्या पयलीं तुम्ही माझे व्हिडिओज बी पळयले आसतले. आय होप तुम्ही ते व्हिडिओज बी जे आसा पळय न्हू ते पळयले आसतले. आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमकां थंबनेल पळोवन कळत आसतलो की कित्याचेर आसा तो, म्हळ्यार आयज हांव कसलो व्हिडिओ तुमच्या वांगडा घेवन आयला. तर आयज तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता जी शॉपिंग हांवें केल्या पळय न्हू ती. तर शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती शेअर करचे पयलीं हांव तुमकां एक गोष्ट सांगपाक सोदता. ती म्हणजे की जशें की तुमकां हांवें पयलीं बी सांगलां की आमची ही जी ट्रीप आशिल्ली पळय न्हू ती म्हटल्यार प्री प्लॅन अशी नाशिल्ली, ऑन द स्पॉट. 1-2 दीस पयलीं आमी अशें वचपाचें ठरयलें या अशें म्हणून, आनी अकस्मात उठून गेली. सो पयलींच्यान कितें प्लॅनिंग बिनिंग अशी कांयच नाशिल्ली. सो ताका लागून शॉपिंग बी जी आसा पळय ती हांवें चड करुना. तर थोडीशी शॉपिंग हांवें केल्या. जशें की तुम्ही माझ्या व्हिडिओन पळयलाच की फक्त कोल्हापुराच न्ही हांवें शॉपिंग केल्या आणि हेज्या भायर खंयच करुना. बाकीची जी शॉपिंग म्हणल्यार जी देवळाच्या आसपास जे शॉप्स आसता पळय थंय कितें स्वीट्स आणि बारीक बारीक अशें कितें कांकणां हे तेच. तेज्या वयर हांवें कांयच घेवना. प्रॉपर शॉपिंग अशी कोल्हापुराक करतली अशें म्हणूनच चिंतून गेल्ली आमी. सो ताका लागून थोडोसो एक्स्ट्रा टायम बी थंयच घेवन गेल्ली. बट थंय गेलें की गांधी मार्केटान वचून कितें जालें तें तुमी सगळे म्हाजे त्या व्हिडिओन पळयलेच आसतले. जर तर तुमी पळोवना जाल्यार गांधी मार्केटान वचून कितें जालें तें तुमी म्हाजो कोल्हापूरचो दीस जो आसा पळय न्हू तो व्हिडिओ तुमी वचून चॅक करपाक शकता. सो तुमकां कळटलें. परत जर हांव हांगा सगळें सांगपाक गेलें न्ही हो व्हिडिओ जो आसा मागीर तो बी व्हडलो जातलो आनी जे कोणी जे म्हाजे व्हिडिओज पळयला पळय न्हू ते बी मागीर बेजारतले कितें हे परत तेच सांगता काय म्हणून. सो ताका लागून चड टायम वेस्ट करनासतना आयची शॉपिंग जी आसा पळय न्हू ती हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर हांगासर न्ही हांवें हो सगळो पसारो जो आसा पळय न्हू तो काडून दवरला. हो पळय तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. सगळो पसारो जो आसा पळय तो काडून दवरला. आनी आमी जी ट्रिपाक गेल्ली पळय न्ही म्हटल्यार जे कितें आमी घेवन गेली कपडे बिपडे सगळे हांवें वॉश करून काडून दवरला. फक्त होच पसारो जो आमी शॉपिंग करून हाडला पळय न्हू तोच काडून दवरून आशिल्लो. हेकाच लागून की म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें आशिल्लें की हांव कितें कितें घेवन येयला तें. तर जशें जशें हातीक मेळटा पळय तशें तशें दाखयता, खंय कितें घेतला तें सांगता. बट प्रॉपर ऑर्डरीन कपडेच पयलीं दाखयता, कांकणाच पयलीं दाखयता, तशें ना हातीन जें मेळटा तें दाखयता. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हो हांगासर हांवें हाडला स्कार्फ. सो आनी हो स्कार्फ जो आसा पळय तसो नॉर्मल कॉटनचो स्कार्फ येता पळय तसो ना. तुमकां हांगा दिसता आसतलोच पळयात तुमी. वेल्वेटाचो स्कार्फ आसा, म्हळ्यार वेल्वेट आसा हेका, हे पळयात ह्या भशेन. सो आनी हो जसो तुमकां एक्झॅक्ट कलर दिसता पळय न्हू व्हिडिओन सेम तसोच कलर आसा, पिंक आनी मस्टर्ड टायप. तर आनी हेकानी सकल अशें कितें म्हणटा हेका टॅसल्स टायप आसा. बट टॅसल्स न्ही, हे कपड्याचेच कट करून हेंकां गाठ घालून अशें करून एक स्टोन आसा. तर हो हांवें घेतला, खंय घेतला हांवें हो तुळजापूर घेतला हांवें. सो अशेंच न्ही ज्यूस पिवपाक बसले कडेन ते भायर शॉपार म्हाका बरो दिसलो. सो ताका लागून घेतला. हेजी प्रायस आसा 100 रुपीज. बरो आसा न्ही 100 रुपीसा वेल्वेटाचो न्ही. नॉर्मल जे येता पळय न्हू तेच 100 रुपीसा मेळना, 150 जाले. पयलीं 100 मेळटाले. तर हो हांवें 100 म्हाका आनी घे म्हणटाली. चड यूज जायना न्ही सो ताका लागून हांवें एकूच घेतलो. कलर कॉम्बिनेशन जे आसा पळय ते बी बरें आसा, पिंक आनी. सो हो फर्स्ट. नेक्स्ट हांगासर डबो हाडून हांवें डबो मागर आशिल्लो म्हाजो तो घेवन येयला. तितून भितर आसा ही सगळी कांकणां, दाखयता तुमकां. सो अशें म्हणटात न्ही की पंढरपूर जावं तुळजापूर गेली की थंयची कांकणां घालपाक जाय अशें म्हणून. सो हांवें ही थंय कांकणां घातलेली. तुमी जर म्हाजो व्हिडिओ पळयला न्ही जाल्यार तुमकां खबरच आसतलें. जेणे कोणें व्हिडिओ पळयला पळय न्हू तांकां खबरच आसतलें. सो ही हांवें थंय कांकणां घातलेली, 30 रुपीज डझन. सो ही कांकणां घातलेली हांवें थंय. तर ही कांकणां. नेक्स्ट तुळजापूर. ही जी कांकणां आहा पळय ती पंढरपूर आनी ही कांकणां हांवें तुळजापूर घेतल्या. ही घालून डायरेक्ट हांव घेवनूच येयलें. सो श्रावण म्हयन्याक बी घालपाक मेळटली न्ही मागीर अशें म्हणून. सो दोनी एक डझन आसा. सो बोथ आर 30 रुपीज पर डझन. सो ही बी 30 रुपया डझन, ती बी 30 रुपया डझन. नेक्स्ट आसा ही कांकणां. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. बेश्टी अशी म्हळ्यार ड्रेस बी घालून खंय गेले जाल्यार घालपाक बरी जाता न्ही ड्रेसांचेर बीन अशें म्हणून. तुमी तर पळयलाच आसला मोस्टली कांकणां जी आसा पळय ती यूज करत ना, स्टील घेवन येयला.
अशें घालतले अशें म्हणून. तर साडी न्हेसले बेश्टे खंय लागीं जाल्यार एक काकण घालपाक बरें जाता न्ही अशें म्हणून घेवन येयला. तर ही 50 रुपीज पेर. हो जो पेर आसा पळय न्हू 50 रुपीजाक. आनी सेम न्ही पंढरपूरच्यान हांवें कांकणां हाडल्या. सेम हांवें घातल्या पळय न्हू तशीच कांकणां बट ती दिवपाक हाडल्या. सो ही कांकणां दिवपाची सेम घेतल्या हांवें. नेक्स्ट ही एक नोज पिन नथ जी आसता पळय न्हू ती घेतलेली हांवें. बेश्टी प्रेसींग. म्हाजे कडेन जी भांगराची नथ आसा पळय ती घालपाची आनी म्हाजी ही नोज पिन आसा पळय न्हू ती काडपाक मेळना येयना ती. सो तेका ते अशें कितें सरी जी आसा पळय ती अशी करून गाठ घातलेली सो ती येयना. ताका लागून ही बेश्टीच हांवें केन्ना एमर्जन्सी बीन अशी बऱ्याक पडटा न्ही अशी म्हणून घेतलेली. पिंक आनी व्हायट हें आसा ताका पर्ल आनी पोनाक बी व्हायट पर्ल आसा. सो अशें आनी सकयल ह्या प्रमाणे लांबता ग्रीन आनी रेड. नेक्स्ट न्ही हांवें हांगासर घेतला हो झाडू. देवारुमाचो झाडू म्हटल्यार देवाचो जो प्लॅटफॉर्म आसता पळय तो निवळ करपा खातीर हे थंय झाडू आशिल्ले विकपाक. बरें दिसलें म्हाका सो घेतलो. मा म्हणटाली कांय यूज जावचें ना तेजो अशें म्हणून कपड्यानूच निवळ जाता हेजेर वचना अशें म्हणून कितें पडटा ते उजवातीचे बीन. बट जस्ट घेतलो एक 30 रुपीज हेका. पळोवया असो बरो यूज जाता जाल्यार मागीर आनी हाडपा मेळटा न्ही म्हणून. हो म्हाका म्हणटालो 2 घे सोमते अशें म्हणून. तर पळोवया यूज करून अशें म्हणून हो एक हाडला हांवें. आनी ही हेणें एक माळ घेतल्या तुळशीची बेश्टीच. घालतलो रे काय म्हटल्यार ना खंय घालपाना खंय बट बेश्टी बरी दिसता म्हणून घेतल्या. कितें करतलो तो पळोवया. हिका 50 रुपीज तुळशीची माळ जी आसता पळय ती माळ. घालपाना खंय यूज करपाना खंय बट बेश्टीच बरी दिसता म्हणून घे खंय. तर तेजे नेक्स्ट हांवें हांगासर एक घेतलं हे चप्पल. कोल्हापुरा आमी गेल्ली पळय न्ही गांधीनगर थंय त्या शॉपार घेतला हे चप्पल. जॉयंट आसा बरें दिसता खंय फंक्शनल वियरा बी बरें आसा. सो ताका लागून हे एक घेतला. हिल्स बी हेजे इतले बारीकशे अशे. सो हे न्ही हांवें 350 रुपीजाक घेतला. बरें मेळ्ळे 350 रुपीजाक. कित्याक हेका न्ही हांगासर अशे स्टोन्स बीन आसा तुमी पळोवपाक शकता. पर्ल जे आसा पळय ते आसा आनी हे मिरर आसा. अशें ना बेश्टे ते लायता ते न्ही म्हळ्यार मिरर जे आसता पळय तशें. सो आनी हे स्टोन बरें दिसता कलर कॉम्बिनेशन. ते हे एक घेतला हांवें. नेक्स्ट हेचे कपडे म्हटल्यार जिन्स. हेणें चड कांय घेवना. हेणें आपल्या 2-3 जिन्स घेतल्या तितून त्यो बी हांवें जबरदस्ती घेवपा लायल्या. तर हे 2 आनी तर ह्यो 2 जिन्स घेतल्या हेणें. नॉर्मल जिन्स जे आसता पळय त्यो एक ब्लॅक कलर एक ब्लू कलर. सो ह्यो बऱ्यो आसा मटेरियल बीन. सो हेजो प्रायस न्ही हेचेर 1800 प्रायस आसा बट तेंचो सेल प्रायस 1200 रुपया काय कितें तरी आशिल्लो. सो बऱ्यो मेळ्यो ताका त्यो. हे पळयात. सो ह्यो 2 घेतल्या 1200 रुपया एक नाल्यार तुमी जोडी म्हणशात 1200 रुपयान एक. सो ती घेतल्या. आनी ही एक कसली पॅन्ट घेतल्या आपल्याला 6 पॉकेट पॅन्ट कितें तरी ती एक घेतल्या. सो हितून ग्रीन कलर. तर हिचो प्रायस ना हेजेर बरयल्लो बट आय थिंक ही तेज्यावन 100 रुपीज एक्स्ट्रा 1300 दिसता. हेजेर ना बरयल्लो. सो आनी ही जी आतां तुमकां कपडे सगळे दाखयता पळय ते सगळे कपडे न्ही हांवें गांधीनगर थंयच घेतल्या सगळे. तर फर्स्ट ही साडी घेतल्या हांवें. सो ओपन करून दाखयना मागीर तुमकां मागीर सुट्टा न्ही ती मागीर फोल्ड करपाक जमना. मागीर तेंची जशी एक्चुअल फोल्ड आसा पळय न्ही तशी जायना. सो तुमकां अशीच दाखयता मातशी भायर काडून. तर ही साडी घेतल्या हांवें. एका अटॅच आसा पळय ह्या प्रमाणे कितें म्हणटा एक क्रॅप टायप आसता पळय न्हू तसली बरी ट्रेंडी अशी आतां ऑनलायन बी आसा हे साडयो. सो ही साडी घेतल्या. कलर ऑप्शन्स भरपूर आशिल्ले बट हांवें ही साडीची म्हजे कडेन असो कलर म्हटल्यार बॉटल ग्रीन कलर जो आसता पळय तो कलर ना आशिल्लो. सो ताका लागून हांवें हो घेतला कलर. सो हेजी प्रायस आसा हांगासर तुमी पळोवपाक शकता 1029 रुपीज. सो तेंचे थंय फिक्स प्रायस कंगन शॉप जे आसा पळय त्या शॉपार घेतल्या. सो ही एक साडी घेतल्या हांवें. तर ह्यो वस्त्र विहार म्हणून एक शॉप आसा त्या शॉपार घेतल्या. सो ही एक साडी
तुमकां जेन्ना न्हेसतले पळय न्हू तेन्ना मागीर प्रॉपर दिसतली साडी कळटली. सो ही पळयात ही एक साडी घेतली हांवें हांगासर. सगळ्यांनी ग्रीन कलरच जाले, दोन्ही साडयो ग्रीन कलरच जाले म्हाजे. आणि ही एक साडी. सो हो कलर म्हाजे कडेन नाशिल्लो, फर्स्ट टायम असले कलरचे साडी घेतले हांवें. तर हेंची प्रायस जी आसा पळय ना ती सांगता तुमकां. आसा हेंचेर टॅग. हेजी प्रायस आसा 850 रुपया. ही जी साडी आसा पळय ती 850 रुपीसाची. मातशी सादी अशी आसा, चड अशी बऱ्यो अश्यो घेवना 2-3 हजाराच्यो. त्यो मागीर न्ही न्हेसोपूच जायना अशें म्हणून त्यो मातशे सिंपलश्यो साडयो घेतल्या. ही आसा 1200 रुपयाची, 1200. चड घेवना, 3च साडयो हांवें घेतल्या, बाकीचे ड्रेस घेतले. तर हांगासर हो पळयात हो फर्स्ट ड्रेस कुर्ता असो आसा जसो तुमकां दिसता पळय न्ही पिक्चरान तसो आसा. 3 पीस सेट, कुर्ता पॅन्ट आनी दुपट्टा. सो पिंक कलरान. आणि तसोच सेम न्ही हो एक घेतला हांवें येल्लो कलरान. मातसो तेजो जो प्रिंट आसा पळय न्हू तो डिफरंट आसा, बट सेम मातसो सेम ब्रँडाचो सेम पॅटर्न तसोच, फक्त मातशे प्रिंट जे आसा पळय ते मातशे वेगळे आसा. येल्लो कलरान हो आनी हो पिंक कलरान. सो हे 2 घेतले हांवें. हे बीन कंगनांगच घेतल्या, सॉरी कंगन शॉप जे आसा पळय ते थंयच घेतल्या. हेजी प्रायस तर पळयात तुमकां दिसता आसतला 1000 रुपीज. दोन्ही सेम प्रायस दोगांची. तर हे 2 घेतल्या. आनीक नेक्स्ट हांवें हो ड्रेस घेतला, म्हळ्यार कुर्ता गाऊन टायप, लॉंग कुर्ता जो येता पळय अनारकली टायप, तो अम्ब्रेला टायप. सो तसलो ड्रेस घेतला पॅरेट ग्रीन कलरान. आणि हेची प्रायस ही पळय तुमकां हांगासर दिसता आसतली 929 रुपीज. सो हो एक घेतला. बरें आसा मटेरियल, सगळें बरें अशें. आणि हितून जे हांव तुमकां आतां ड्रेस दाखयता पळय न्हू हितून न्ही कमी रेटीचे बी ड्रेस आशिल्ले. सो हांवें ते घेवना. सो घेता ते सारकेच. हो म्हणपाक लागलो जे कितें तूं घेता पळय न्ही ते सारकेच घे अशें म्हणपाक. चड ते बेश्टे हेजे घेवन मागीर रोखडे एक 4दा घातले ते धुले पिड्यार जाले तशें नाका, घेता ते सारकेच घे अशें म्हणून. सो तेज्या फाटल्यान हो एक घेतला ड्रेस हांवें. होय बी सेम, कलर प्रिंट वेगळो. सो हो बीन जो आसा पळय न्ही तो सेम आसा, मटेरियल बी सेम, सगळे कॉटनचे. सो कॉटनानूच घेतले हांवें. हो बीन गाऊन टायप ते लॉंग येता पळय तशें. सो आनी हेची प्रायस हांगासर पळयात तुमी हांगासर पळोवपाक शकता, दिसता न्ही तुमकां हांगा 1129 रुपीज, 1129 रुपया. सो नेक्स्ट आसा हो एक ड्रेस, म्हळ्यार कुर्ता आनी पॅन्ट सेट, हो 2 पीस सेट. तर हो न्ही त्या शॉपार घेवना, भायर घेतला, दुसऱ्या शॉपार घेतलेलो. तर हेची फोल्ड कशी केल्या, उलटी केल्या फोल्ड. सो तुमकां दाखयता सोडलात न्ही. सो असो हो ड्रेस आसा आनी तेजेर असो गोल्डन वर्क आसा. सो हेची प्रायस आसा 760 रुपीज. पळय हांगासर लेबल मारलेलो आसा 760 रुपीसाचो. हो कॉटनचोच होय बीन. सो हेका टॉप आनी हेचेर ही पॅन्ट. सो 2 पीस सेट हो 760 रुपीसान. हो बी थंयच कोल्हापूरच घेतला. सो नेक्स्ट हांवें हो एक ड्रेस घेतला कॉटनचो. सो हेचेर एम्ब्रॉयडरी वर्क आसा. सो रेड आनी व्हाईट कलरचो ड्रेस, कुर्ता, सॉरी ड्रेस न्ही कुर्ता. आनी हेचेर हो वर्क आसा असो. तर हो एकूच, एका पॅन्ट बी काय ना, 1 पीस हो, म्हळ्यार एकूच पीस, सेट ना, पॅन्ट दुपट्टा अशें काय ना, सिंगल. तर हो हेची प्रायस आसा 600 रुपीज. सो दाखयता तुमकां, मागीर तुमी आनी म्हणपा नाका न्ही फटयले आमकां म्हणून, ताका लागून दाखयता. सो 600 रुपीजांक हो एक सिंगल. बरें आसा, कॉटनचे न्ही, सो मातशें कॉस्टली मेळटा. आतां तुमी रेयॉन बी घेवपाक गेले न्ही जाल्यार मेळटा एक 300, 400, 500 रुपयांक सुद्दां मेळटा. बट कॉटन म्हणटकीर मातशें न्ही कॉस्टली वयता. तर जाली इतली शॉपिंग. आनी तेज्या भायर हांगासर मागीर जें कितें आसा पळय न्हू तें हे हादाड्याचें सामान,
कितें कितें घेतलेलें थंय जे जे कितें दिसता तें, तर अर्धे जे आसा पळय तें खावन सोंपयलें बी. सो हे मिक्स कलाकंद जो आसता पळय तो मिक्स म्हटल्यार नॉर्मल मलाई, मागीर हो कसलो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर आनी कितें तरी हो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अशें करून मिक्स फ्लेवराचो घेतलेलो कलाकंद जो कालच्यान आमी सोंपयलो. आनी ही कुकीज 80 रुपीसांक. सो ही एक घेतलेली. कसली फ्लेवर जाणा, हैदराबाद बिस्कीट म्हणून बरी आसा. ओशन हैदराबाद बिस्कीट म्हणून 80 रुपीसा पॅकेट. कसलो फ्लेवर हो, काजू आनी कितें तरी आसा फ्लेवर. सो एक बेश्टो घेतलेलो. खंय गेल्या म्हणटे कोणें कितें नवें ना मॅडम हें बरें आसा अशें म्हणलें, म्हणून आमकां दिसता न्ही ट्राय करपाचें म्हणून. सो तशें करून घेतलेलें. सो नेक्स्ट हांगासर घेतलें हे आमला कँडी, आमला कँडी आनी हे इमली लड्डू. सो हे ते ल्हानपणा आमी जे खाताले पळय आमटाण साकर लायिल्ली, सो ते जे तुमकां ब्रेकफास्ट करपाक रावले थंय पंढरपूरच्यान आमी अक्कलकोट वता आसतना ब्रेकफास्ट करपाक रावले थंय शॉपिंग केल्या म्हटलेलें पळय त्या शॉपांचेर चिक्की बिक्की सगळी. सो तेन्ना घेतलेली ही इमली कँडी, इमली लड्डू आनी आमला कँडी. ह्याच शॉपार ही चिक्की घेतलेली, कोकोनट चिक्की घेतली हांवें. तर ही एक घेतलेली, ही 110 रुपीज हे पॅकेट. आनीक ही इमली लड्डू जो आसा पळय तो 40 रुपीज आनी आमला कँडी आसा तो 60 रुपीज. भायर हे मलाई पेडा तुमकां तर खबरच आसलें. अशें जेन्ना आमी कोल्हापूर शिर्डी खंय वता पळय न्ही तेन्ना शॉपाच्या सायडीन फ्रेश अशे पेडे जे आसा पळय ते करून दिता, थंयच करता थंयच दिता. सो ते पेडे आतां हांगा हाडले म्हणटा तांकां 4-5 दीस जावन गेले न्हू, सो तेन्ना बरे फ्रेश आशिल्ले. तर हे पेडे. तेज्या नंतर जेन्ना आमी बाळू मामा गेल्ली पळय न्हू थंय हे न्ही सयेचे लाडू आशिल्ले विकपाक. सो आमी खाल्ले घरा कडेन बी, भयणीक माक एक दिलो हांवें आनी हांगाय बी हाडून आमी खाल्ले काल 2. तर हे लाडू सयेचे लाडू बरे आसा, खावपाक इतले मस्त लागता जाणा. सय आनी तितून ड्राय फ्रुट्स आसा, खोबरें आसा अशें करून आनी वयल्यान बादाम लायला, बरें आसा. कोल्हापूर न्ही देवळाच्या भायर ते हे घेवन बसलेले किशमिश. तर 100 रुपीसान हे पॅकेट, 120 रुपीज सांगा 100 हाडले आमी हे. सो ब्लॅक किशमिश हाडला ते व्हायट आसता पळय न्हू ते बी आशिल्ले, बट हांवें एकूच पॅकेट हाडलें 100 रुपीसान. हो प्रसाद देवाचो प्रसाद चड हाडूं ना कोणाक तो अशें म्हणून. एवरी टायम आमी खंय ना खंय वचत रावता न्ही, सो ताका लागून चड प्रसाद बी हाडूं ना. आनी मागीर घेवन दिवपाक आनी वचपाक अशें म्हणून कोण घरा कडेन मेळ्ळो जाल्यार नेबर कोण आहा तांकां 4 जाणां दितलें हांव आनी कांय ना. आनी ही जी तुळजापूरची फेमस सारकी हे मेळटा पळय न्ही पिंजर मेळटा. सो आमी केन्ना गेल्यार थंयच्यान हाडटाच. आनी तुमी खुबशे अशे व्हिडियोज बी पळयले आसतले युट्यूबाचेर बीन. सो ते दाखयता ही थंयची पिंजर जी आसा पळय ती ओरिजिनल कसली तरी म्हणटा हळडीची पिंजर काय कितें तरी ती. सो ती कपलाक बी लायली न्हू अशें करून सगळें तांबडें जायना, अशी फापडली जाल्यार वता रोकडीच. सो कलर बिलर लागना. सो तसली पिंजर ही हांवें हाडल्या. 50 रुपीसाचीच हाडल्या हांवें, चड कित्याक ती अशें म्हणून हाडल्या. नेक्स्ट टायम परत केन्ना गेले जाल्यार हाडपाची. आनी मागीर हे 2 डबे खंयच्यान हाडूं ना, हे मान दिले डबे. तर हो रेड चिली पावडर, हय हो रेड चिली पावडर. तुमकां आतां कॅमेरान येल्लो कित्याक दिसता खबर ना, बट हो गांवठी मिरसांगे ज्यो आसता पळय न्ही आमच्यो तेजो पावडर करून दिला मान. आनी हो गरम मसालो. सो हे घेवन येयला. आनीक बाकीची सोला बिला कितें आसा ती मागीर हाडटलें. आतां घरा कडेन कितें जालें वचून मार्केटान बी वचून मेळुना कांय ना. आनी आमी पयले दिसा रातचे पावले आनी दुसरे दिसा सकाळ फुडें उठून येयली न्ही. सो आनी बाकीचे म्हणल्यार फ्रुट्स बी अशें कितें कितें घेतलेले आमी. सो थंय फ्रुट्स जे आसा पळय डाळिंब एकदम सवाय. हांगसर न्ही 300 रुपया बी किलो सांगता. म्हळ्यार हांगा माजाळीन हांगा सदाशिवगड मार्केटार बी गेले जावं बागायदारान सुद्दां गेले न्ही 40, 50, 60 असो सिंगल पीस. बागायदारान बी तशें न्ही 40 रुपयान एक, 50 रुपयान एक, 60 रुपयान एक तसो आसता डाळिंब. डिपेंड्स ऑन क्वॉलिटी. तर थंय न्ही आमी 100 रुपयांक 1.5 किलो हाडलेले. वाटेर घेतलेले तुमकां दाखयल्ले शूट करून. मे बी तुमी पळयला आसतले, तुमकां खूब जाणां याद बी आसतली. तर थंय घेतलेले आमी 1.5 किलो 100 रुपयांक. बरे फ्रेश अशें आशिल्ले डाळिंब. सो ते फ्रिजान दवरले, ते भायर दवरल्या पिड्यार जातले न्हू ताका लागून. एप्पल घेतलेले. एक कडेन घेतले तेन्ना 200 रुपया किलो, एक कडेन घेतले तेन्ना 220 रुपीज किलो करून घेतलेले.
सो ते एप्पल मागीर मँगो हाडलेले बॉक्स भायर आसा रत्नागिरी देवगड हापूस रत्नागिरी न्हू देवगड हापूस आंब्याचे न्ही बॉक्सूच घेतलेले. सो तेंचे कडेन न्ही वरायटीज आशिल्ले म्हणजे 400 रुपये डझन 450 रुपये लावन चालू 450 रुपये डझन 400 रुपये डझन 300 रुपये डझन 350 रुपये डझन. सो 4 क्वॉलिटीचे आंबे आशिल्ले. सो हांवें ते A ग्रेड B ग्रेड अशें तेंचे आशिल्ले कितें तरी हांवें ते बरे A ग्रेडीचो म्हणून जो सांगतालो पळय तेच घेतले. 450 रुपये डझन सांगतालो सो 400 रुपयांनी घेतले. हांवें बी चड बार्गेनींग करूं ना कित्याक लागून की जे अशे बारीक बारीक व्हेंडर्स आसता तेंचे कडेन बार्गेनींग करून तेंगे बाबडे कितें जोडटले अशें म्हणून मोस्टली हांव अशे बारीक बारीक व्हेंडर्स आसता पळय जे विकता तेंचे कडेन हांव बार्गेनींग करपाक वचना. डाळींब बी तशें तिणें 100 रुपया 1.5 किलो सांगले आमी 100 रुपयांक 1.5 किलो हाडले. सो मागीर तिणें आमकां वता आसतना अशें म्हणपाक लागली एक डाळींब दिलो मोठो आनी हो व्हर तुमी आपल्या कडेन कांय मागू बी ना न्ही सो तेका लागून हो तुमकां घे अशें म्हणून तिणें मागीर आमकां एक डाळींब दिलो मागीर फोडून दिलो एक डाळींब खावपाक बी अशें म्हणून तुमी खायात गाडयेन अशें म्हणून. सो ती बाबडे आपले अशे शेतांतले हाडून फ्रेश विकता तेंचे कडेन बार्गेनींग कितें करपाचें. आमी हांगासर 40 रुपयान एक डाळींब घेता आनी 100 रुपयांक 1.5 किलो हाडपाक कितें जाल्यार 1.5 किल्लाक आय थिंक बरे मोठे आशिल्ले 8 काय कितले येयल्ले. सो आनी कितें अशें बारीक बारीक कितें घेतले खाले तशेंच टोलार बिलार जे रावता पळय काकडी घेवन मागीर मान जांबळां घेतलेली आनी काण्णां जी आसता पळय न्हू ती घेतलेली. हांगचो लोक कंजा म्हणटा तेका आमी गोंयान काण्णां म्हणटात. सो ती आशिल्ली ती घेतली ती खाली अशें करून पेरां घेतलेली. सो जशें की तुमकां हांवें पयलींच सांगलें की चड टायम नाशिल्ल्या कारणान न्ही सगळी अशी गडबड जाली. शॉपिंगाकूय चड टायम येवना कांय ना आनी मेन मार्केटान बी गेले जाल्यार बरें जाता न्ही. आनी आमचें इंटेंशन फक्त ट्रॅव्हलिंग म्हळ्यार अशें भोंवपाचें अमके डेस्टिनेशन्स आशिल्ले हे स्पॉट आमकां कवर करपाक जाय इतलेच इंटेंशनान आमी गेल्ली. शॉपिंग बी जी आसा पळय ती सेकंडरी थिंग त्या पर्पजान वचून आशिल्ली की शॉपिंग करपाक जाय अशें म्हणून. तर ही सगळी इतली शॉपिंग हांवें केल्या जी तुमकां दाखयली हांवें. होप की तुमकां म्हाजें कलेक्शन म्हाजी चॉयस जी आसा पळय ती आवडली आसतली. आतां तुमकां हितून भितर हांवें 3 साडयो बी दाखयल्या. इफ सपोज तुमकां लायक जाल्यो जाल्यार कमेंट बी करून सांगा आतां बरी आसा काय ना ती. म्हाजी चॉयस आनी तुमची चॉयस मॅच जाता जाल्यार पळोवया. म्हळ्यार अशें आसना न्ही की म्हाका आवडटा तें तुमकां आवडपाकूच जाय जावं तुमकां आवडुना की तें म्हाका आवडुना अशें आसपाक ना न्ही. सगळ्याची चॉयस जी आसा पळय ती सेम आसना न्ही. सो तुमी कमेंट करून सांगा पळोवया की तुमची आनी म्हाजी चॉयस जी आसा पळय ती कितली सिमिलर आसा कितली मेळटा ती पळोवया. सो म्हाजे ड्रेसीस तुमी पळयले साडयो पळयल्यो सो तुमी कमेंट करून सांगा की तुमकां आवडले काय ना आवडले ते. चला तर इतलीशी म्हाजी शॉपिंग आशिल्ली बारीकशी. तर आयची ही शॉपिंग व्लॉग जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी असोच इंट्रस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेच पळयत रावात. जर तर व्हिडिओ आवडलो तर लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार वता आसतना चॅनल सबस्क्रायब करात आनी सायडीन बेल आयकन जो आसा पळय तो बी हिट करात. चला तर फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.